अस्नोड्या काल राती जाल्ल्या अपघातांत एक गाडी घरांत घुसली आनी घराचें बरेंच लुकसाण जालें। ह्या घराक तेंकून आशिल्ले घडयाळीच्या दुरुस्तीच्या दुकानाचेंय लुकसाण जालें। कोणाकच दुखापत जाली ना हेंच कितें ती थाकाय दिवपी गजाल। काल राती 12 वरांचेर ही घडणूक घडली। अस्नोडची सराफ फॅमिली न्हिदपाक वयताली तेन्ना एक गाडी येयली आनी तेंचे वण्टीक धपको दिवन घरांत घुसली। घराची वणत कोसळ्ळी, तशेंच घराचे हेर वण्टींकय वेरो गेल्यात। ही गाडी बेळगांव सावन म्हापश्यां वयताली तेन्ना ही घडणूक घडली। अस्नोड सावन म्हापशें ते बेळगांव वचपी रस्तो पयलींच अशीर, ते भायर ह्या रस्त्यार येरादारी वाडल्या, देखून हांगा अपघात वाडपाक लागल्यात। ती न्हिदून गेल्ली अशी आणि अचानक न्ही व्हडलो मोठो आवाज आयलो आणि आमचो चलो असो बसलेलो आणि फाल्यां ताची टुवेल्थाची एग्जाम पेपर आसा सॅटर्डे आणि अशें आमी बसले म्हणल्यार एकदम कितें जालें अशें म्हणून आमी भायर एकदम आनी पळयत जाल्यार गाडी आमच्या घरांत घुसली एकदम सारकी आनी आमकां कितें जालें तें कळनासलें आनी तो सारको भितर सगळें भिंत कोसळ्ळी आनी आमचे उदकाचे पायप बीप सगळें फोडले आनी आमचें सगळें नुकसान जालें आनी एक असो देवाचे उपकार की आमी त्याच टायमार आमी थंयच चलो आशिल्लो आनी तें जाल्लें आमच्या भुरग्यां जाल्यार आमी कितें पळयतलें आशिल्लें। अशें गाडी चलयतना तुमी सारकी शिस्तीन चलोवपाची न्ही, अशें मेन रोडार अशें कोण ना आनी तेणें गाडी एकदम भितर हाडली। तो वॉच रिपेर करतात, सगळी लोकांची घड्याळ आशिल्ली पळय न्ही ती सगळी फुटली, अशें हांगाचें तर आमचें नुकसाण जालां। गोवा 365 खातीर अस्नोडच्यान महेश गोवेकार।